गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. तर हांव न्हू आतां मातशें नुस्तेंकां लायता येवंक ना, सो नुस्तें हाडूंक वयता पळयता कितें. आनी आज ती येयल्या रांदची म्हण तें जेवण करता. आनी बायक हांवें काल मॉलानसून बेश्टे टॉयज हाडले. टॉयज म्हणजे हें खेळपाक. सेबे ताका आवडले, ताका असले वाटयो बिट्यो त्या आदीक सांगला मातशें ताका दाखय म्हणून. सो हें मातशें बरें पडटा अशें शिकपाकूय खेळपाचें. सगळे 10 आहा ते न्हू रे शेपीन 10 कलर 10 आहा. आदीक आयज हॉलिडे आहा. बाबा राप हां कर 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 खेळ हा खेळ. तसं तांकां बस सांगला हांगा. हाय पळय वचून येता. पळयता लेट जालें एक्चुली मातसो. पळोवया आतां कितें नुस्तें अवेलेबल गावतलें. सकाळचें गेल्यार बरें नुस्तें खूब आसता आनी लेट वयशा सगळें काबार जाता. कितें आसता तें म्हाका आतां अवेलेबल हाडचें पडटलें. मातसो क्लीन करून हाडटा. मिरसांग वाटले सगळें आहा. सो ताका सांगलें थोडीशी दाळूय सेपरेट कर. कॅबेजची भाजी बीन कर सांगला. मॉलान गेल्ली म्हटल्यार थंय सगळी भाजी सगळी जाम जाल्ली आसली, कांयच नासली. रातची गेल्ली आमी. सकाळचें गेल्यार फ्रेशूय गावता आनी आसता बरें. सो चलो पळयता कितें गावता. भाजी वयसून हाडचें पडटली. डॅल्फिनाच्यान बरें गावता. पूण डॅल्फिनाच आनी आमी सांजची रातची वयता पळय तेन्ना सगळें ते तेंचे कंपार्टमेंट आसता पळय तेतूंतली सगळी भाजी काडून क्लीन करून दवरता ते सगळें. सो थंयय भाजी गावना चडशी. पेटल्या हांगासर नुस्तें सामकें क्लीन करपाक दिता. सो रांदता तेगे मातशें टायम सेव जातलो क्लीन करून गावता. सेबांग आयज अवेलेबल इतले फीश आहा. आज लेट येवन सुद्दां फीश चड आहा हांगासर अवेलेबल. सो क्लीन करून दवरलेले घेता आनी तेगे वयता. आनी मिकूचे बी फेवरेट हे म्हाका 2 घाला पळय बेश्टे. सो वचून येयलो. इतलीच वाट म्हणून वचून चलो येता म्हटल्यार कितें जाता नाका जाताच्यो वचोचो. नेट कितें जालें ना परते सुद्दां न्हू धुयले जशें घाणूच जाता कित्याक डस्ट जाता. आमचे बी विंडोज ओपन आसता. आनी आतां येनाय बायचे सगळे टॉयज सेट केला हांगा सगळे. आमगेर एक झू जाता अशें. थोडेशे बायचे टॉयज आसले पळय ते अशें लायला कित्याक की न्हिदतना केन्ना काडटा करता आनी अशें लायचें पडटा एका सायडीक आपडटा करता म्हणून. सो अशें दवरलां. आमकां आनी बंड लागले झून बीन वचपाची गरज ना. सगळे टॉयज आहा. आनी बायचे फेवरेट म्हणटकीच हे असले हांव ते दिसा विशालानसून हाडलेले. आनी हे लास्ट टायम हांव विशालान गेल्ले. सो सोदताले अशें म्हणजे कॅट ताका खूब आवडटा कॅट डॉगचे. सो अशें आनी कुशन घातले पूण म्हाका गावोंक ना. लास्ट टायम घेतलेले ते हे पळय हे घेतले. हे तेजे सारके फेवरेट. एका ते मा करता. आनी बायचे हांवें न्हू सगळे सॉर्ट आउट केला मेडिसिनाचे. ते सगळे ट्रे बीन धुवन दवरलेले. ते हाडटा आनी परत दवरता. एक हांगासर हांव टेबलाचेर दवरतलें ते डायरेक्टली सनलायट पडटा. सो सगळे मेडिसिनाचे हांव चेंज करता. त्या बायचे कितें कितें थोडे मेडिसीन आसले पळय तें सगळें म्हणजे भायर उडयलें. आतां न्यू कितें आसा पळय तेंच दवरलां. लायक कितें अशें यूज जाता बरें सारकें. आनी मेन कितें जाता भुरग्यांक आमी अशें कितें करता. हांवें तेच दिसा व्हिडियो पळयलेले. ते ओपन बीन कितें आसलें पळय ते सगळ्यो उडयले बॉटल्स. इंस्टाचेर पळयलेले डॉक्टराचो एक व्हिडियो. आमी अशें खबर आसता पळय आमकां भुरग्यांक बाबा थंडी जाल्यार हे दिवपाक जाय ते दिवपाक जाय ते ओके. पूण डॉक्टर कितें म्हणटा एकदां ओपन केले न्हू बॉटल्स की ती 1 मंथ चड जाले न्हू एक्स्ट्रा की भुरग्यांक घालपाक जायना खंय. तांकां मागीर इफेक्ट जाता खंय ते बरें न्हू खंय. सो तशें म्हणून केल्लें. त्या हांवें म्हणजे अशें म्हाजे थंडेचे बीन आसले पॅरासिटामॉल बीन आसले तें सगळें उडयलें. न्यू हाडलेलें तेच दवरलें सद्या. आतां ओके जाल्यार ओके नाल्यार फार्मासी लागींच आसता. एक हाडल्यार तेन्नाच घालपाक बीन बरें. सो बाकीचें सगळें उडयलें. ड्राय वॉटर बीन जे मेन कितें आहा तेंच दवरलां. बाकीचें सगळें उडोवन दिलें. आनी तें आतां सगळें सेट करून दवरपाक जाय. दवरतलें पण टायमूच गावना. सद्या आतां बेड सेट केलें. आतां बाकीचें करता. पूण आतां बायक न्हाणोवपाकूय जाय बरोवपाक जाय. पळोवया चलो. बायच्या रांदीची भयणीन जेवण केलां. नुस्तें फ्राय केलां. सॅलड कॅबेज भाजी कांदे घालून नेक्स्ट टायम टमाट बीन घालून कर. आनी कडी आनी शीत. आदी जेयलो. आदी तुका कशें लागलें जेवण बरें आसलें. बरें लागलें टेस्ट वायज भाजी बीन. सो हांव जेवतां. शंकर आनी फ्रेंड्स आत्तां येयलो. सो फ्रेश जावपाक येयला ते जेवतले. हांव जेवण पळयता कशें जाता. भाजी पळयता बरी जालो. दाळ घेवन हांवें कडी आसली म्हणून. दाळ तुवें खावन पळयला आदी टेस्ट केली. दाळ पळोवना कडेच खाल्लो तुवें. आदीन एक दाळ घेवन हांवें. सो असं दाळूय करूंक लागलें हांवें ताका. आदी म्हणटाले मातशें पळोवपाक वेगळीच दिसता हांव ना पूण खबर ना. खावपाक बरी लागता आसतली न्हू. खावना तें थोडी सुद्दां. बायक बीन बरयलें. बाय न्हिदला बरें जालें. सो बाय उठले की मागीर ताका न्हाणयता मागीर. पळोवया कशें थंयसर हांव जेवता बिता आनी हांवूय मागीर फ्रेश जावन येता. सो आतां 7 जालां. आमी बेश्टी एक रावंडाक वयता पासायड बायक घेवन. हे बाय टिकी कितें हड्डो म्हाजो यो. सो बेश्टी फ्रेंड्स म्हणल्यार बेश्टे तोड्डे ग्रावंडाक या म्हणून बेश्टे बसपाक वाऱ्याक. हेका पळय डाडाची कशें पासान चलयता. मम्मा बाबाय कर वयतास म्हूण. बाबाय कशी चलयता रे बाबा डाडाक गिंगे. कशी चलयता रे बाबा गिंग कर कर. आनी हॉर्न कसो वाजयता. पिक कशें करता. गिंग
हा पिक 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 बाबाई कर मम्मा बाबाई कर बाय 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 हा ओके मडगाव पावले आम्ही गिंग 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 होन्नवादे मेरे पिक पिक कर मेरे पिक पिक कर पिक 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 कर मेरे पिक पिक कर मेरे टायर गुणून सोडलं त्या फुल गुणीला हं? पुरो बाबा चल हा, आम्ही चल. हांगाच पावतले मडगाव आम्ही हांगाच वयतलीच उरतलीच ना जाल्यार चलो चल चल सारखी पळय नान दिसता नान दिसता पण नानी पण नान हांगा खंय पळयता तूं चल सो आमी तशें रावंड मारून येयली त्या सायडी पार्किंग जावन ह्या सायडी येयला पळय ह्या सायडी पळय अशें कन्स्ट्रक्शन चल्लां फुडल्यान फुटपाथ करता आणि पार्किंग हा? हांगा आणि पार्किंग ऑप्शनूच ना ना नेरो जालो न्हू मागीर रोड फुल आहे हांगा बरें हांगा काबार तेंचे सो चलो आतां आमी दुसऱ्या प्लेसीर वयता बाबू काय भायर आहे तू बाबू म्हणलो सो आमी येयला आतां पर्वरीम बटरफ्लाय गार्डनान बटरफ्लाय कितले गावता पळय हरभर काय बटरफ्लाय गार्डन अशें कितें आहा हांव फर्स्ट टायम पावलो खूब फावटी पळयलेलें म्हणजे लागीं हांगा पूण केन्ना पावनासलें काळजी वेळा म्हणटा खूब गर्दी आहा मग हा बर्थडे रे बटरफ्लाय नान खंय चल आमचा हां सो आतां आमी हरमान च्या पे पळयले स्पेशल आनी ताजे बन्स हरमन चा हरमान च्या आम हाफ करतात हाफ आप करतले आमी हाफ कर तशें रावंड मला घरा पावता म्हणल्यार लेट जातलो म्हणून म्हाका च्या जातली आनी फ्रांसाची च्याय पळय उदक कितें घेतलें बॉल सो आमी हांगासर रावल्ली च्या पिवपाक बीन फ्रांस हांगा हें घेता पळय प्रिंट आवट घेता भायर हें घेतलो बॉल दारा रे फ्रांसाच्या पळय स्टेशनार बॉल कोणें घेतलो बॉल यो ये बेगीन या बॉल उडय यो नी उडय यो आले हांगासर पळय म्हणजे चड जाल्यार बायची खिचडी उदक सो ते सगळें भायर येयलें आनी एक सायडीक हें घातलां नुस्तें फ्राय करपाक सो तें फ्राय जाता आनी जस्ट येयला आनी हांव न्हू कपडे बीन चेंज की 50 टी-शर्टान बेश्टें रावंड मारपाक म्हणून गेल्ली एक्चुअली आमी गेल्ली खंय जाणा तोड्डा क्रीक थंय बेश्टें बसतले म्हणून गेल्ली पयलीं इतली गर्दी पार्किंग नासलें म्हणून त्या सायडीक गेली दुसऱ्या सायडीच्यान बसतले म्हणून पण थंय फुटपाथ बांदता आनी पार्किंगूय ना नॅरो रोड आहा थंयसून गेली आमी त्या बटरफ्लाय गार्डन आहा त्या सायडीक थंय वचून बसली फावंटन बीन कशें आहा बरें आहा तें वॉटराचें कितें हें करता दिसता तें फिल्टर बीन सो थंय बसली बरी बायक खेळले बियले थंय इतले ब्लॉक करून मातशें शूट केलें तितलेंच तशी येयली म्हाका म्हणल्यार कितें करया कितें खातलें पिल्यान कांय खावपाक नाका म्हाका च्या जाय म्हटलें सो आमी केन्नाय त्या सायडीक पर्वरी सायडीक गेल्यार हांव हरमान च्या ती बरी आसता तेंची थंय पिले बायक बेश्टी इल्लो बंद दिलो तेन्ना खावना सो मागीर फ्रेंड्स म्हणल्यार सायडीक आपल्याक मातशें स्टेशन कितें कामां प्रिंट बीन काडूंक जाय थंय रावली बिवली खाल्ले पिल्ले पयलीं आनी मागीर थंय गेली थंयच्यान येता म्हणल्यार मातसो काळोख जालो जस्ट आमी भायर सरताले हांवें थोडें स्टेशनाचें सामान घेतलें फ्रेंड्साचें कितें जाय तें घेतलें बायक फ्रेंड्सान धरलेलें सो जस्ट येताले आमी आनी येता तेन्नाच आमकां जस्ट थंय आनीक आमची एक व्ह्यूअर येयली यूट्यूब फॅमिली तेंच्यांनी वळखलें आगो सरिता न्हू म्हणलें व्हिडिओ करताच बीन हय म्हटलें मागीर आपूण तुमचे सद्दां व्हिडिओ पळयता म्हणलें सो थँक्यू आनी हांव चिंत्तालें म्हणजे तांकां व्हिडिओन घेवं नाका की आनी थंय म्हणजे काळोख कसो आसलो घेतल्यार सुद्दां सारको क्लियरूय येवचें नासलें आनी घेतल्यार सुद्दां म्हाका फ्रांसान असो फोटो म्हणजे कॅमेरा असो धरल्यार सारकें येतलें आसलें अशें धरीत जाल्यार सुद्दां सारकें येवचें नासलें सो मागीर कट जालें सारकें येवना जाल्यार तें आनी एक मिस्टेक न्हू सो हांवें विचारूंकय ना तांकां ब्लॉगान घेवपाक बिवपाक सो ती आमची विवा मनीशा म्हणून एक तर कितें बरें मोटिवेशनल कशें दिसलें म्हाका मोटिवेट केलें तें म्हाका खरेंच म्हाका एक मोटिवेटूच केला तेणें की हांव आतां ह्या दिसांनी न्हू टायम गावना सो म्हाका खंयच्या खंय बेश्टे ब्लॉग करचे पडटा म्हणजे नॉर्मल म्हणजे डेली रुटीन कितें आसता पळय तें बारीक सारीक घालता आनी तुमकां ब्लॉग येता आमचे डेलीचेच सो अशें आसलें केन्ना भायर गेलें कितें केलें तें डिफरंट पण केन्ना अशें घरा आसता तेन्ना नॉर्मल म्हजे ब्लॉग करता पूण ते सुद्दां तेन्ना म्हाका मोटिवेट केलें की म्हणटा तुमचे ब्लॉग बरे आसता म्हणलें सो म्हाका आयकून खूब बरें दिसलें थँक्यू सो मच सो म्हणाले तुमी जे कितें घडटा करता डेली लायफान तें दाखयता म्हणलें सो तें बरें दिसता पळोवपाक म्हणून सो थँक्यू अगेन सो एक मोटिवेट केलें दिसलें म्हाका अशें दिसतालें की कितें हांव व्लॉगिंग आमी आसता नॉर्मल एवरी डेचे तेच दाखयता घरान कितें जाता कितें टायम गावना एक्चुली खरें सांग म्हणल्यार ते बारीक सारीक कितें आसता तेच दाखयता पूण ते तितून सुद्दां म्हाका एक तेणें मोटिवेट केलें की तुमचे ब्लॉग बरे आसता म्हणून सो त्या खातीर सो बरें दिसलें एक आयकून मातशें बरें दिसलें मनान पूण पळय ट्राय करता हांव म्हणजे टायम गावता तसो ट्राय करतलें न्यू करपाक पूण पळोवया सो आतां हें जेवण जालें आनी हांवें न्हू
आता एक ट्रेंडिंग चलता फ्लावर करपाचें. सो ते स्ट्रिपी हाडलेले आनी थोडे थोडे स्टेशनरीनूच ते एक ट्राय करतले. एक आयज कितें फ्लावर बीन करता, फ्लावर करूंक शकता, डिफरंट टायप कितें आर्ट कितें करूंक शकता. हेजे सो खूब ट्रेंडिंग चल्ला ते फ्लावर्स करपाचें. सो ते करया म्हटलें, मागीर करता. सो पयलीं बायक बीन बरयता आनी मागीर टायम गावता तशें करतला. सो चलो. कितें माझे बाबा रे ते घे तू कर घे. सो हांवें फ्रेंड्स स्टेशनान गेला पळय तेन्ना म्हाका हें दिसलें. सो हांव चिंत्तालें हाडपाचें आनी म्हटलें एक बेश्टें ट्रायलाक न्हू थोडे हाडला मिक्स कलर. पूण म्हाका डार्क ग्रीन हितून गावना कलर. हितून न्हू आतां ट्रेंड्स जाता खूब फ्लावर्स बीन करता पळय ते इजी आसता. हांव एक इजी तुमकां दाखयता. इल्लीशी धाकटुली भुरगीं सुद्दां करूंक शकता तसले. बाबा हे पायप जाय म्हाका. हे पळय हे आसा न्हू मोठे पायपाक तुमी अशें रावंड करपाचें लायक कसले एक पायप घेतले न्हू ताका एक रावंड करून घेवपाचें. हे पळय अशें रावंड केलें की अशें जालें की हे काडलें. म्हणजे डार्क ग्रीन कलर ना हितून अशें पास केलें की खूब डिफरंट टायपचे फ्लावर्स करूंक शकता हितून. हांव तुमकां इजी वे दाखयता एक बेश्टें. हितूनसून हे हांवें पास आउट केलें ते घेवन आतां नाका म्हाका आतां दांडो घेवन गेले बाय ते पळय. सो अशें पास केलें हांवें आनी अशें केलें की हे मातशें इल्लेशें हे घेतलें तेजें अशें केलें आनी हे डायरेक्टली हांगा ताका हे न्हू हेका पायप क्लिनर म्हणटा. तुमी स्टेशनान बीन गेले की तुमकां इजिली गावतलें पायप क्लिनर म्हटल्यार फ्लावर करपाचें सांगलें जाल्यार. आनी हे पळय तुमी अशें सुद्दां अशें फ्लावर टायप अशें करूंक शकता. तर ताका अशें टर्न करपाक जाय. इजिली बँड जाता की हितून बारीकशे मॅटल स्ट्रींग कशें आहा. सो तितून इजिली जाता. हांगा तुमी ग्लू गनान इल्लेशें बारीक घेवन दुसरें सुद्दां येवं शकता. हे बेश्टें नॉर्मल दाखयला तुमकां. अशें खूब फ्लावर्स करून अशें एका जाय जाल्यार बारीकशे हें कितें म्हणटा ते लिव्स टायप करूंक शकता. लिव्स करीत जाल्यार अशें करूंक शकता तुमी. पळय लिव्स हितून इजी वे जाता. अशें लिव्स करून अशें सुद्दां करूंक शकता तुमी. अशें एक सायडीकूच दाखयला हांवें बेश्टें करून. इजी वे ते कितेंय करूंक शकता तुमी. हे बारीकशें दाखयला. सो म्हाजे अशे खूब स्ट्रिंग्स आहा डिफरंट. सो हांव पळयता अशें करून दवरतलें. इजी वे आनी बरें दिसता. खूब टायपचे तुमी करूंक शकता. लायक हे पळय अशें एकूच तुमकां बेश्टें इजी वे दाखयता. अशें केलें न्हू अशें एक हे करून सुद्दां तुमी आनीक डिफरंट टायप कशें खंयचे शेपान करूंक शकता. अशें फ्लावर टायप कितें डिफरंट करूंक शकता. सो हांवें हाडला थोडे पळोवया मागीर. जाय जाल्यार जावं जाल्यार परत स्ट्रेटूय जाता. पूण स्ट्रेट करतना मागीर मातशें कर्ल उरताय. आनी हेका पायप क्लिनर म्हणटा. सो डिफरंट कलर्सांनी गावता. म्हाका डार्क कलर गावना डार्क ग्रीन म्हणून हांवें हेका सकयल न्हू फ्लोरोसंट कलर यूज केलो. सो पळय फाल्यां मागीर करतलें आनी तुमकां मागीर दाखयता फाल्यां. सो चलो आज इल्लोसो ब्लॉग आसलो आमचो. आप करता म्हाका. सो बाय बायक आतां रेडी जावन न्हिदपाक. ताका कपडे चेंज केला तर सकयल हे घालून आतां गरमी जाता म्हणून शॉर्ट्स घालूना सद्या. न्हू बाबा बाबा हे कितें रे पळोवया. मम्मान सारकें केला रे कळ्ळें. बाबा हे कितें कितें हे कितें रे हे कितें कितें तें कितें कितें रे तें. ताका सगळें फोल्ड करपाक जाय. अरे देवा वाट लायली रे फ्लावराची मजा. चल सो चलो बाय बाय गुड नाईट. बाय 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 कर. बाय बाय बरं करू.